वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाले शार देवा वस्तेचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसाले शार देवा वस्तेचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेव जेरुसाल्याक पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक स्वर्गा दोनी तो पवित्र आमचो देव आमा सगल्यांचो दिराला शिरो स्वर्गा दोनी तो पवित्र आमचो देव आमा सगल्यांचो दिराला शिरो पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेवंक जेरुसाल्याक पावलार पावल मारून वाटो चलुया देवा दर्शन घेव जेरुसाल्याक बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि शांती तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रितीच्या भयणी भावांनो आयज आमी आंकवार मारेच्या स्वर्गा वर्णाची दोबाजीक परब समोर उमताव आनी भारताच्या स्वतंत्रतायेचो दीस मनयताव दोनूय परबो सुटकेच्यो आनी आमकां जेजूच्या बऱ्या तत्वांचे परगोटणार जावंक आपयतात आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात मारये भाशेन ल्हानविकायेन आनी विस्वाशीपणान शुभ वर्तमान परगोटात मारयेन ल्हानविकायेन आपली पावलां मारली आनी विस्वाशीपणी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान देवाचें उतर परगोटलें आनी देखूनच देवान तिका कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली आयज भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयता मारेच्या पावलांनी पावल मारून ल्हानविकायेन आनी विस्वाशीपणी शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावन क्रिस्ती तत्वां आनी देवाचें उतर परगोटली आनी जिवितान जियेतली नागरिकां जावंक आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत करपा मागुया तशेंच आयज दामांवच्या मिसावांचो दीस मिसावांच्या वावरा पासत आमचे मागणेन देवाक उबारुया ओंदू आमचे इंडियेन चड पावस पडून जायते लुकसाण जालां भोव करून केरला वायनाड हांगा आनी जायतो लोक मेला आमी तांचो उगडास करून ह्या लोकां खातीर ह्या मिसांत मागुया भाव भयणीनो इंच खुशालकायेची भावना मनान धरून हे मिसा भेटेन देवाक आर्गां दिवया आमच्या देशा पासत सायबीण माईंच्या देण्या पासत आमी देवाक बापाक आर्गां दिवन काबार करूंक जायनान पूण ताचे उद्देशी आमकां जेजू मेवलो त्या पासत देवाक आर्गां वाखाणणी मोहिमा दिवया आनी आमी चुकल्या सायबा आमी देश राखूंक देश सांबाळूंक आमी चुकल्या सायबा आमी गुन्यांवकारी तुजे मुखार म्हूण ओळखून घेवन बाराबर म्हणुया हांव पातकी सोरपदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्याव चारून सांगता मना चिंतून तोंडान चारून
वायट दारान बरें सोडून हांवें सायती पातकां करयान ओम सो प्रा ओम सो वड प्रा ही पासत भाग्यवान सदां सांकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. सगळीं म्हणया सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर Krista kakut kur, Krista kakut kur, Krista kakut kur. Somya kakut kur, Somya kakut kur, Somya kakut kur. देवाक महिमा वाकांनी अर्घ दिवया. सगळीं Muimaun deva, un sorgiani shanti, raja ista sausari, sorvespora deva, sorgincharaya, sorpudveda deva, leva bapa, आमीन तुका नमस्कार करता, आमीन तुका दिन वाजता, तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणतो. महिमा देवा कोण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काठाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा कोण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवा कोण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. आमेन. मागुया आयज खरेपणी ह्या मिसांतल्यान हो आमचो नावेलचो गांव आमचे नावेलची जमीन शेतां बाटां सगळीं पोरजां भारताची आमी देवाक भेटोवया. जे गोंयांत आसात गोंया भायर आसात बोटीर आसात तांचोय आमी उगडास करुया. आख्खो देश भारत देश स्वतंत्राय आनी फुडारी ह्या देशाचे आमी देवाक उबारुया. आमचो विभिन्न देशाची संस्कृताय भासा देशांची हे आमी सगळे देवाक भेटोवया. देवाचो आशिर्वाद भरपूर आमच्या देशांत मागुया. तेच बरोबर आयज आपलो वाडदीस संभ्रमतात मिशेल फेर्नांडीस हांकां सिस्टर मार्गरेट रॉड्रिगीस हांकां आनी साबार जाणां कडेन आपलो वाडदीस संभ्रमतात तांचोय आमी उगडास करुया. सौर राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आंकवार मारयेक कुडी ओतम्या सयत सर्गींचे मोहिमेक उबारून व्हेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. एक तुजी जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गींचे मायेचे आसऱ्या खाल भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सोर वायटांतलीं सुटून ओतम्यांची स्वतंत्राय जोडूंक
आनी स्वर्गार सुकेस जिविताची भरती बगूंक आमी सगळीं पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या अस्तोऱ्यां भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाकाणणी जावं. आमच्या दुस्मानाचे मुखेल्यांचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीत वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कोदींच उबून वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबां आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राश चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीत चलून आमचें गोरतान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सोवे बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. बळिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण अशोक्ताचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच दोर्नीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. गोरिबांक तो डुलींतलीं उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा काळीज मोजें. भाग्यंत पावलून गालेस्करांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयण्यांनो, आपले स्वताचे सांग तुमकां आपयल्यात, पूण आपले स्वताचे निबान मात कुडीच्यो कोश्यो पाली नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमती एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्यायचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घास मारून काशीत जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच कोत्तेल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या प्रमाणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पालून तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुशी आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुशी कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलेंय तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उदगाराक सगळीं उबी रावया.
Soy sorvesporak, soy, soy sorvesporak, soy, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. आतांच्यान सगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Soy sorvesporak, soy, soy sorvesporak, soy, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारका सोवें म्हजो जीव मुरगडटा. आपली ल्हानवीक चाकरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दवरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. गांवच्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकरांक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमांक आनी ताचे संस्थेक नितिकाळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारये सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकणीत का क्रिस्ता. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. भावा भयणीनो, हें उतरां आमच्यांनी केन्ना म्हणूं येता? ही म्हणूं येता ज्या मनशान आपल्या जिवितांत भितरली स्वतंत्राय अणभवल्या तेणेंच. The one who has experienced inner freedom. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. तिणें म्हणोंक ना हांवेंच म्हज्याच नांवां पासत, म्हज्याच व्हडपणा पासत, म्हज्याच कश्टां पासत, म्हज्याच गिन्याना पासत ह्यो वस्तू घडल्यात. ना, पूण आपले जिणेंत देवाचो हात, आपले जिणेंत देवाची कृपा सायबीण मायन पळयली आनी ताकाच लागून आयज हांव तर व्हड जाल्यार देवाक लागून तिणें म्हळें. आनी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. भाऊ भयणीनो, आमी भारताचे नागरीक कितले सुभागी. आमच्या भारताच्या स्वतंत्रताये दिसा सायबीण मायेची परब आमी करता. कोण घडये म्हणत हें कशें, हें कित्याक? ही परब केन्ना सावन करूंक लागले? ही परब इगोर्ज मातेच्या सुरवातेक तान करूंक लागले. आनी इतिहास सांगता की 400 शेकड्यान 4th century 4थ्या शेकड्यान खेरीत भाशेन ही तिची परब जाता ती अदीक नेट्टान जावंक लागली की सायबीण मायक कुडी ओतम्या वयर स्वर्गार वेली. तिका कुडी ओतम्या वयर स्वर्गार वेली. ती गेली ना, तिका वेली. जेजूय स्वर्गार गेलो. He ascended into heaven. सायबीण माय was assumed into heaven. तो आपल्या तोस्तुंगी गेलो, आपलेच पदवेन गेलो जाल्यार सायबीण मायक वेली. मेलो म्हणटच मनशाक फोंडान घालतात आनी थंयसर कुसता मनीस. हें सैमाचें जाल्यार हें कशें तिच्या सोवें घडलें ना?
भावा भयणीनो, देवान तिका सुरवातेकूच एके भाशेन जेजू क्रिस्तान ताच्या कोश्टा मरणा पुनर्जीवनपणा वती जी मनशा कुळाक स्वतंत्राय हाडलेली ती सुरवातेकूच ती आवयच्या कुसव्यान जल्मतानाच तिका हे भाग फावो केले. आनी इमाकुलात कॉन्सेसांव ही परब आमी कोत्ता डिसेंबराचे 8 तारखेर. शी वॉज फ्री फ्रॉम ओरिजिनल सिन. पातक करची कुरपा एके भाशेन आवड तिची नासली, देखूनच ही प्रिविलेज देवान तिका दिली. आनी आयज कुडी ओतम्या वयर सर्गार वेली. आमी जायते आर्ग्युमेंट्स आहात. पयले आर्ग्युमेंट की परब आ दिसान करीत आयल्या आनी 1950 वर्सां पायस ते 12 आनी एके भाशेन ही डॉगमा ही पवित्र सभेची शिकवण जी आमी सगल्यांनी सोत मानूंक जाय अशें करीत भाशेन सांगून दिलें. डॉगमा ऑफ फेथ. कित्याक लोक सोत मानतालो, लोक सोत मानतालो देखूनच ही आयज डॉगमा जाली. भावा भयणीनो, नेगेटीव रिजनिंग म्हणजे अशें की सायबीण मांयक जेन्ना ते सगल्यांचे समाधी मेळटात, सांतांचे आपोस्टलांचे समाधी मेळटात, तांकां हूंय पुरल्यात ते, पूण सायबीण मांयची मेळना. सायबीण मांयची मेळना म्हणटच ओ समोज ओ भावात लोक सोत मानीत आयलो की तिका कुडी ओतम्या वयर सर्गार वेली. आनी आयज आमी हे सोत मानता आनी हो गूट आमी बर्माचो आयज नेट्टान समरमता. कित्याक ती सुरवातेकूच तान एके भाशेन स्वतंत्र वस्तरी आसली. शी वॉज अ फ्री लेडी. भाऊ भयणीनो, संवसारांत कितें गरजेचें? संवसारांत गरजेचें जावन आसा भितरली खुशालकाय, भितरली फ्रीडम. आयज आमकां हें फ्रीडम उतर, स्वतंत्राय उतर जायते फावटी ताचो दुरुपयोग केल्लो दिसती पडटा. आय हॅव नो फ्रीडम. म्हाका स्वतंत्रायच ना. जायत्यांच्या मनान उदी करून तरणाट्यांच्या मनान अशें दिसता स्वतंत्राय म्हळ्यार कितें? म्हाका जाय तें करप, म्हाका जाय तेन्ना उठप, म्हाका जाय तेन्ना जेवप, म्हाका जाय तेन्ना वचप, म्हाका जाय तें जिवितान करप. तूं म्हाका सांगोंक कोण? तूं म्हाका सांगोंक कोण? म्हज्या जिविताचो अधिकारी हांव आनी म्हजो जिवीत हांव चलयतलो. देखून तूं म्हाका सांगना काय. आयज न्हयच खासगी जिवितान बगर फॅमिलीच्या जिवितान, लग्नीक जिवितान पासून हो कॉन्सेप्ट भितर सरला आनी एके भाशेन दर एकलो आपल्या जिविताचो धोणी. हाचे वयर आनी कांय ना, हांव सांगता तशें जातलें अशें जायतें दिसता. देखून भावा भयणीनो, खरी स्वतंत्राय म्हळ्यार कितें? वॉट इज ट्रू फ्रीडम? There cannot be absolute freedom. I cannot be absolutely free. हांव सदांच सगळे कडेन म्हाका जाय तशेंच जावपा ना 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 ना. There is no absolute freedom. असं आता पाहिजे म्हणा फ्रीडम मीन्स चॉयस. म्हाका खुशी तें सोदून काडूंक दी, म्हाका जाय तें करूंक दी. ना, फ्रीडम इज नॉट जस्ट चॉयस. खरी स्वतंत्राय म्हळ्यार कितें? खरी स्वतंत्राय म्हळ्यार कितें सारकें आसा तें करप. Doing what is right in the eyes of God. देवाच्या नदरे मुखार ती स्वतंत्राय. That is true freedom. आनी हो खरो फ्रीडम आमकां सायबीण मांयच्या जिवितान दिसती पडटा. आनी एके भाशेन आमी भावा भयणीनो हें मन घेवचें गरज. आयज जायते कडेन जायतो एक हुकुमशाही चलयतात, डिक्टेटरशीप चलयतात, दुसऱ्यान डॉमिनेशन आसता. खरें हांव ना म्हणना, पण आयज आमी स्वतंत्राय सोदूंक जाय. खंयची? पयली सतीर आमी स्वतंत्र. वी हॅव टू बी लिबरेटेड, वी हॅव टू बी इंडिपेंडंट. फ्रीडम फ्रॉम वॉट? फ्रीडम टू डू वॉट? आमकां खरी स्वतंत्राय खंयची मेळूंक जाय? पयली सतीर आमच्या नैकारी चिंतप. फ्रीडम फ्रॉम नेगेटीव थिंकींग. वी हॅव टू बी फ्री. आमचें चिंतप आयज कितलें वांकडें, मेळ्ळें, बोजणें, दुसऱ्याचें वायट करपाचें, निसंटनाचें. भाऊ भयणीनो, हें नैखारी चिंतप, आपलें चिंतपाचें एके भाशेन नैखारी वतान. म्हणटच भावा भयणीनो, वी मास्ट आमी हें नैखारी चिंतप सोडून फ्रीडम फ्रॉम टू पॉजिटीव थिंकींग. बरें चिंतप. तुजें बरें चिंत, दुसऱ्याचेंय बरें चिंत, पाड करपाचें चिंती नाका.
कशे भाशेन एकठांय करपाचें चिंत, फुटी घालपाचें चिंती नाका, दुसऱ्यांक दुस्मान करपाचें चिंती नाका, गांवांत फुटी घालूंक चिंती नाका, तुजें जोमें करून तूं चिंताय तशें नेगेटीव थिंकींग आयज असले मनीस जायते आसात. चिंतप नेगेटीव जावं न्हय, पॉझिटीव जावं दी. दुसरे सुवातेर फ्रीडम फ्रॉम फियर. आयज आमी भिरांतीन जियेत हांव. सरकाराची भिरांत आमकां दिसता, आमकां घरांत एकल्याची जण एकल्याची आमकां भिरांत दिसता, कित्याक सरकार जायती आपले हुकुमशाही चलयता, धमकी दिता. तुवें कितें तो सांगता तो करिना, तुका तुमचो हांगासान ते पंदरा ट्रान्सफर केलो वो तुका डिमोट केलो, देखून तूं भिरांतीन जियेता. नाक सायबा म्हाका न्ही हें म्हाका हास्त पटली. ओ घरांत पासून आमच्या फ्रीडम म्हणजे भिरांत. घोव बायलेक बी येता, बायल घोवाक बी येता, भुरगीं आवय बापायक बी येता, आवय बापूय भुरग्यांक बी येता, सासूमाय सुनेक बी येता, सून सासूमायक बी येता, आनी हे भाशेन सगळी भिरांत. एक मात जाणा जावंक जाय, जंय भिरांत आसा थंय देव ना. देखून फ्रीडम फ्रॉम फियर टू करेज एंड लायफ इन गॉड. देखून आमी आयज काल संवसारान इतलो फ्रीडम आसा म्हणटात. आयज काल गोल आसता लंडन ओ बोटीर आसता, बायल हूंय वयता ती सगळें तो पळयता. खंयसर घरान कॅमेरा बसयल्यात, भितर सरतना एक, जेयता आसतना एक, बेडरुमान एक, सगळे कडेन एक. कित्याक भियेता बायल कोणा बराबर वचप. फ्रीडमच ना. आयज इतली सेक्युरिटी आसा स्टील वी आर इनसेक्युअर पीपल. आयज आमच्या घरांनी सोर भोंवती कॅमेरा आसा, पूण तरी आसतना चोरयो जातातूच. But no, we must have this freedom from fear. To faith, विश्वास, टू करेज. घोडसाण, धीरबोड. सायबीण मायक धीरबोड आसली, देवाचेर विश्वास आसलो. सायबीण मायन दुसऱ्याचें बरें चिंतलें, नेगेटीव नासली, पॉझिटीव आसली. तिसरे सुवातेर फ्रीडम फ्रॉम डाउट एंड सस्पिशन. दुबाव आमच्या मनान आयज. इतलो दुबाव आमकां इतलो दुसरो सगळो वायट कोत्ता, म्हाका वायट कोत्ता, म्हाका वायट कोत्ता, हांवूच बरें कोत्ता अशें जाता. कोण आयज दोग जाण उलयतात पासून जाल्यार आनी तूं पासार जाता आनी तो मातशें तुजो दुस्मान आवय ती कोणाचें उलयताली, ती दोगांय कुच 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 कोताली, म्हणजे उलयताली मिसता जालें. बिकॉज यू आर यू नो सस्पिशियस मायंड. सस्पिशियस मायंड. गो बॉयलेचेर दुबावता. बाबू आयज दुबावक लागून कितले घराबे तुटले मुटले फुटले. सस्पिशियस मायंड. फ्रॉम डाउट टू फेथ अगेन. भावार ट्रस्ट, विश्वास. आयज आमचे कडेन सगळें आसा, बट देर इज नो ट्रस्ट. आनी यू कॅनॉट बाय ट्रस्ट. विश्वास विकतो घेवंक जायना. काय बरें, बऱ्यो संवसारांत तुज्यो वस्तू विकत्यो घेवंक जायनात. विकत्यो घेवंक जायनात. फ्रीडम फ्रॉम करप्शन. आयज काल हाचेर हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना भ्रश्टाचार कितलो चलता भारतांत डिपार्टमेंटान. पूण दुखाची गजाल म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव लोक जायते ऑफिसर्स, गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आनी जायते बरे आहात म्हाका मेवल्यात, पूण जायते भ्रश्टाचारान गुल जाल्यात. पयशे दिनासतना एक फायल हालयनात, पूण इतलें जोडून फायल हें कितें हार्ट अटॅकान मरता. इतलें घर बांदलें 2 करोडांचें, हार्ट अटॅकान मेलो, रावंक पासून पावंक ना. कितें उपकारलें? आमी क्रिस्तांव कशे आमच्या जिणेंतल्यान एके भाशेन हांव क्रिस्ताचो सैनीक, हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार म्हणटच हांव भ्रश्टाचारान ना. बोबडीनो ह्या दिसांनी जायत्यो वेकन्सी आमच्या इस्कॉलांनी जाल्यो. कोण कोण म्हणटा हांव एडमिशना टायमार फादर कितें डोनेशन दिता, आमी दिता, लोकूच दिता. हाल्या मागीर उलयतलो पादिगार पयशे घेत म्हणटलो. तोच लोक दितोच सांगतलो. बेश दिल ना रे तें, पयशे घेयले तेणें, बेश्टें ना तें. फ्रीडम फ्रॉम करप्शन. फ्रीडम फ्रॉम करप्शन. फ्रीडम फ्रॉम पॉझिटिव्ह चिंतप. पॉर्नोग्राफी आयज इतली जाल्या. लास्टफूल थिंकींग. आयज आमचें मनूच पॉझिटिव्ह. हाय नोबल थॉट्स, हाय थिंकींग ना. भाऊ भयणीनो हें कितें जाता आयज काल इतले फ्रॉड भायर सरल्यात. फ्रॉड म्हणजे अशें सोशल मिडियाचेर कोण तुका एक चेडूं, आयज काल इतली सोशल मिडिया आहा की तुका कोण आपयता, आपलें विंगडें करून दाखयता, तुका फोन कोत्ता आनी म्हणटा तूं, आनी तूं रोखडोच पडटा तेका. एक चेडूंक तुका फोन कोत्ता
आनी ते सांगता तशें तूं करता आनी तूं मागीर ताका तें बलयता तें म्हणटा हांव पण तुजो मोग करता हांव पण तुका अशें आनी तूं बोलता आनी मागीर तूं पोजणें कितें करता आनी मागीर तें तुका कॉल करता आतां 20,000 धाड नाजाल्यार तुजें व्हायरल करतलें तो बाबडो 20,000 घालता आनी दुसऱ्या सांगान कडेन फोन करता आनीक 50,000 धाड हांव तुका भितर घालतली जेलीन घालतली हे भाशेन भाव भयणीनो आयज हे असलें दिसती पडटा कित्याक आमचें मनूच आयज पोजड आनी वी गेट आमी असले पोजडे एका सोंपेपणी इनऑर्डिनेट डिजायर्स सोंपेपणी आमी एके भाशेन ओडोन दिता देखून भाव भयणीनो आयच्या संवसारांत जियेत आसतना आमचे मायंड प्युअर थॉट्स इट्स अ प्रोसेस फ्रिडम फ्रॉम एडिक्शन जायते तरेची एडिक्शन आयज आमकां आहात कोणाक मोबायल एडिक्शन कोणाक सोरो पिवपाचें एडिक्शन कोणाक ड्रग्स एक दिसांनी पळय ड्रग्सांची खबर येता सरकारी मनीस म्हणटा ड्रग्सूच ना पूण ड्रग्स तेच दोत्तात ते खंय वयतात ते कोणाक खबर आसना मागीर कांयच खबर ना आनी कोणूच तांचेर सोदी घेना आमी बसता सुसेगाद फ्रिडम फ्रॉम ड्रग्स फ्रिडम फ्रॉम थोड्यांक एडिक्शन शॉपिंग घेवपाक दिसलें घेयलें तें जायो नाका तें चोवप ना देखून भाव भयणीनो आमकां हो इनफ फ्रिडम आसता ना हें घडना इनफ फ्रिडम आसता त्या मनशाक कितें घडटा तो सदांच दुसऱ्यांचें चिंता सायबीण माय वॉज अ पर्सन विथ इनफ फ्रिडम दुसऱ्यांचें चिंता सरकारी मनीस पळय आतां एकूय सरकारी मनीस गरीब जावन मेला तो सांगया म्हाका आतां जालो तो जाताच भाव भयणीनो आपलें चिंतात देखून इनफ फ्रिडम आसलेलो मनीस दुसऱ्यांचें चिंता सायबीण माय दुसऱ्यांचें चिंताली सायबीण माय किरीत भाशेन दुसऱ्यांक तो इनफ फ्रिडम आसलेलो मनीस गोठायेचो आसता आनी इनफ फ्रिडम आसलेलो मनीस भितरल्यान खुशी आसता इज नॉट एफेक्टेड बाय एनीथींग दॅट इज गोईंग अरावंड तो म्हजो खबरो करता तो म्हजो इज नॉट एफेक्टेड बाय दॅट बिकॉज यू कांट कंट्रोल द लायफ ऑफ अदर्स भाव भयणीनो म्हाका तुका भितरली स्वतंत्राय मागया भायली स्वतंत्राय आसाच पूण आयज मनशाक भितरली स्वतंत्राय दिवंक ही परब आमकां अदीक गरजेची जावन आसा तर सायबीण माई कडेन हे परबे सुमयार देणें आमकां मागून घेवया उबी रावया आनी आमी आमचो भावार्थ खोल करून म्हणया सोत मानतान देवाक Sot pider papa, sakantuk michar osnara, anchis Krista taच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवीं सांबाळलो, आंकवार बरयताय सोद म्हणो, पोंसपला ताका ताणें सोंसले, ताका कुसा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक सोडलो, सोरपदविदा देवा बापाच्या स्वियाक बसला, थंय तेंची वियांनी मेल्यांची मनसुबी करूं येतलो सदमाता पवित्र आत्म्या कातलीक पवित्र सभी भक्तांचो एकदार पातकाचें बोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणेचें जिवीत आमेन आमी काय आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी काल्तिकायेन आपली पावलां मारून दर दिसा परजेक जेजूशी हाडून सुवर्तमान तांकां परगटूंक आनी सर्गींचे राज्याची वाट चलोवंक आदार जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया जेजूच्या नवान बापा मागणे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वडपण सोडून दिवन काल्तिकायेन आपली पावलां मारून परजे सवे बरी तत्वां मुल्यां शिंपडावून खरी स्वतंत्रताय समेस्तांक जोडून दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया जेजूच्या नावान बापा ये मागणे आमी समेस्तांनी आमच्या ल्हानवीक जिविताचे चालींतल्यान
देवा मुखार मानवलोली जावंक आनी विस्वाशीपणी देवाच्या उतराचे परगटणार जावंक बापाचो आदार सोमेस्तांक मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. दामांच्या मिसावांचो वावर सुफळ जावन जेजूची खरी वळख परजेन घेवन जेजूक चिटकून रावूंक आनी हो वावर करतल्या कुडी आत्म्यांची बरी भलायकी बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. पावसांत घरांत मोडून पडल्यांत लोक जायते सोंसता. तांकां देवान बुजवण दिवंक आनी आमी उदार मनान तांकां मागण्यांचो आनी अर्थीक आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बोधुयाड बापा, आमच्या सगल्यांच्या नांवान हे भयणीन हांव तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यान आयज मिसांत आजीर आसात, मिसांनी वांटो घेतला, तांच्या सगल्यांच्या काळजांनी आयज मागणी आसात ती उबार. आनी आमच्या देशाचेर, ह्या भारताच्या राजाचेर तुजो आशिर्वाद. आमच्या देशाचे फुडारी आसात, सरपंच, पंच, MLA, MP, हांचेर तुजो आशिर्वाद घालून तांच्या मनान काळजान दुसऱ्याचें बरें, गांवचें बरें करपाची, उदरगत करपाची मन तांकां दी म्हूण मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सगळी म्हणया. मातीचे भागार करून सोगताय तूं एकाच सूत्र. माती आमची जिणे सांबाळ कर पवित्र आत्म्या. दयाल बापा मुक्तीपणा किरकोळ घ्या जिविताचे तुका मुक्ता आमचे वरदान. तुका मुक्ता आमचे वरदान. हें बलिदान पृथ्वीर उत्पन्न केल्लें बापाक कांयच भारत देशा पासत देनवासनेन जें मन धरून केल्लें मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान म्हळ्यार मनाक आनी मोहिमे तुमच्या न्याकी पवित्र विच्या आदावाक सर्विस्पोर मानन घेव. बापा अंकवार मारेच्या दोबाजीक स्वर्गावरणा दिसा ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्रये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धाराळ देण्यांनी भरलेले आमचे भुंयेंतलीं दानां तुका संतोशान वंपून दिता. तेच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर खोश दुखां संतोश सुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता. जेजूच्या ओगोनीत मोगाच्या समर्पणान आमची बेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. वैवश आमी करूंक फावो. बापा
तूं सोर पदवीदार आनी सासणांचो देव सर्व खाडी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोळ, तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्लें सडवणेचें प्रथम फळ तिका त्याणें पातकांतली निवारून मोरणांच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवंसो तिका केली. देखून ह्या संतोश भरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सगळीं Povit, 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 povit. Nora baranzo, sorve sportu, Surgani संसार बोलला तुझ्या वैभवा. उंचोर्गी तुका सोय सोय, उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय, उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रायेची आनी धेण्यांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन धेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा. आपलेच कुशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत फातकांचें बोगसणें मेळच्यांक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgo to ya. सुम्याची तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी ओरगोडटा. तुझ्या येण्या आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां हें भाग फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मास सोमेस्तांक पुवीत आत्म्या वरवीं आमकां एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पडझडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे निर्मोड पती भाग्योन दवर दिता आनी सोर काडीन तुका मानवाल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tiad Jesu वरवीं, तियाद जेजू सांगाता, तियाद जेजू ताय, पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. जेजून शिकयल्ले एकवटाचे मागणे आमी म्हणुया. सर्गींचे तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान आसा. तशी आमची पातकां बघूस आनी आमकां तोंडान पळोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सुरवायटांतली देंवचाराच्या फासांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सगल्यांच्या गांवांत आनी सगल्यांच्या घरांनी संस्काय शांती बरेपण तूं दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरिकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली बांदपासांतली सुटय आनी सोर बेरांतींतली आक्सिडेंटांतली दुयेंसांतली आनी आकांतांतली वाटाय. त्याकडे चुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासनात. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आमचे मदें आमच्या गांवांत आनी आमच्या देशांत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचेय सोवे आसूं. जय सोवे. जेजूच्या नांवान एकामेकाक शांती द्या. देवाची इश्टली संवसाराची पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची इश्टली संवसाराची पाप कटली आमची काकूत कर. देवाची इश्टली खरी जिविताची स्वतंत्राय दिवंक आयलोलो जेजू यो मनशा कुळाक खुरसार मरून पुनर्जीवन जावन स्वतंत्राय हाडली आनी दीत आसा आपल्या आत्म्या उदेशी. आपल्या आवयक स्वतंत्र रुचली होच तो जेजू. खरी सुटका भितरली स्वतंत्राय दितलो तो होच जेजू. ओन्ली जीसस कॅन गिव अस इनर पीस. नोबडी. He can unlock, He can give us the true freedom, inner freedom. Lord, come to my heart. जेजू म्हज्या काळजांनी आहे. ही स्वतंत्राय म्हाका दी. म्हज्या मनाची, म्हज्या काळजांची, म्हज्या भिरांतीची, म्हज्या चिंतपाची ही स्वतंत्राय म्हाका दी. ह्या जेजूक घेतात आनी स्वतंत्र कशी ह्या जगान जियेतात तितली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
예수 모자 대와 아우레다 유자두가 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 요요 모자 지수 요요 모자 지수 속레스 모지 가리 사이바 디타 두가 요요 모자 지수 요요 모자 지수 속레스 모지 가리 사이바 디타 두가 지수 모자 대와 아우레다 유자두가 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 요요 모자 옷며 요요 모자 옷며 아니 사이바 라술 tuisu soda tuku yo moja wot miên yo moja wot miên ani saiba rasul tuisu soda tuku Yesu moja deva auleta diujak tukan Yesu moja deva auleta diujak tukan Yesu moja deva auleta diujak tukan
जेसू म्हज्या देवा आवडेता येवच्या तुका जेसू म्हज्या देवा आवडेता येवच्या तुका जेसू म्हज्या देवा आवडेता येवच्या तुका सगळीं बराबर म्हणया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादस कर नाणय म्हाका उदकान खोडवळाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका घट करात तूं बरव्या जेसू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्तां संगाती तुका वाखाणच्याक आमेन. बाबडीनो एक घडी भर तुमचे दोळे दांपात जेजूक तुमी काळजान घेतला जीजस इज पावर जेजू तुका भितरली सुटका दिता जेजू तुका भितरली स्वतंत्राय दिता जेजूनच तुका दिव येता तुज्या चिंतना वयर तुज्या ऐखारी नैखारी चिंतना वयर तुजी भिरांती वयर तुज्या हुस्के कुंती वयर जेजू तुका सोडयता देखून तुज्या काळजान आयला जेजूचें व्हडपण मानून घे जेजू देव दोनी म्हण समज आनी जेजूच्या अनोदाक आनी मोहिमेक तुमची लीव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड लीव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड तुजें कुटुंबूय बी लेट युअर फॅमिली बी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड लेट युअर फॅमिली बी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड let your life be for the glory of God. That's enough freedom. उभी राहूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा मोहिमेक पावलेली अंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोश भरीत काळजान घेतले उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडूं आमच्या देशांत नीत शांती आनी मोग नोंदून आनी आमी समेस्त अंकवार मारीचे पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेश जिविताचे भौतीक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. बसूया. बोबडी नाव खुशालकायेन तुमकां सगल्यांक आमी पाद्री फेगोर्जेन वावुरतले फादर जॉर्ज पाजी फादर क्लाय फादर विलियम फादर डायलन हांचे वतीन आनी म्हज्याय वतीन हांगा गांवांत वावर करतले सिस्टरींचे वतीन हांव तुमकां सगल्यांक खुशालकायेची ही परब आवडेता सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट बरें आवाज जावं जाय तो
व्हेरी गुड. देवान तुमकां सायबिणी उदेशी जायती देणी आमी हांगा आमचे आसूम ती सायबीण ओरुजाय सायबिणी उदेशी जायती आमकां मेळूं म्हण मागता. आनी सायबिणी माईचे उदेशी आमकां ह्या गांवांत जायतें बरेंपण फावो जालां आनी जातलें हो आमचो विस्वास आनी बरवंसो आसा. म्हणटच खरी स्वतंत्राय दर एका गोराब्याक मेळूं आमचे आवडे. आयज आमचो कितें आहा आयज दिसभर? व्हेरी गुड. थांडर म्हणजे कितें? गडगडो खेळयतात तो न्हू, दुसरो गडगडो. म्हणटच सगल्यांनी येवचें, सगल्यांनी येवचें गांवांत. पावस गडे आसत नासत ती देवाची खुशी. पण तुमी येवन गांवांत एक चार एकपण जायते पावटी आमी घरांत रावता आनी असले भागांत विसवळ घेना. दीस इज ऑल्सो वी मस्ट आस्क फॉर फ्रीडम. हेंय बी हातूंतली स्वतंत्राय आमकां मेळोंक जाय. आमी हातूंत आमकां मेळूंक आनी आयचो बरो प्रोग्राम आमच्या तरणाट्यांनी केला. फादर डायलना बरोबर जायते दीस ते वावुरल्यात, देखून हांव तांकां काळजांतान दिनवासता. फादर डायलनांक आनी युथांक सगळ्यांक जाणें वावर केलातल्यांक, कॉन्फ्ररीचे वांगड्यांक दिनवासता. दोनूय कॉन्फ्ररी बोंपाट सायबिणींची आनी रुजाय सायबिणींची ह्या दिसांनी खूब खोटपट तांणी केला. ही परब बरी जावं तर सगळ्यांक कमिटीक तशें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो भाव लेनोय आसा, आमकां आदार दिता. आमचे भाव FX आसा, मान्युएल आसा, तांकां आनी सगळ्यांक जे खंय आमकां आदार दितात तितल्यांकूय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो दीस तुमी खुशाल रावचो. आदीं आमी जाणो पातोळ्यो बी करताले, हांव आतां नोको, हांव कोण सांगता फादर रेडीमेड मेळटाय न्हू त्यो, आनी कोण करतलो? स्विगी केलें, झोमाटो केल्यो, पातोळ्यो घराक येयल्यो. म्हणटच येयलेशें आहा तें तरी आमचें सांबाळचें म्हण म्हाजें मांडणें. आनी कोणाक घराक करिना जाल्यार हांगा लोक हाडटा सांजे जायत्यो. कोण एकलो पोरूं भुरगो म्हणटालो, फादर वॉट इज दॅट नूडल्स लायक नूडल्स? हांवें म्हणलें नूडल्स न्ही रे बाबा, ते शिरवड्यो ती कॉल्ड शिरवड्यो, नॉट नूडल्स. ते लूक लायक नूडल्स. आनी तांच्या भुरग्यांक ते आमचें कांय कळना. म्हणटच तेंय बा हांगा जायतो उत्सव आसतलो, तुमी येवचें म्हण मागता. आतां निमाणें गीत चलता आसतना आमच्या कॉन्फ्ररीचे भाव सायबिणीचो मांव घेवन भायर सरतले आनी मागीर सदांचे परी उबी रावया. तुजे दोळे दाम. सर्वीस वोड तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तकली बागुयात आनी दर एका आशिर्वादार फाटल्यान काळजांतान व्हडल्यान आमेन म्हणात. आमच्या मोतीचो आनी काळजांचो दोनी जेजू ख्रिस्त आमच्या पावलांत शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशांच्या सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव पवित्र आत्म्यांचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदांकाल आसूं. वचून यात सायबिणी माय भाशेन भितरली स्वतंत्राय सोदूंक आनी जियोंक तुमकां धाडटा. आमचे सांगतीन गावया, राणी स्वर्गावेले काळजांतान वंदुया. नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये. आंकवार माहीक आमची सांगाती गावया, राणी स्वर्गावेली काळजांतान वंदुया. नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये.